मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा महाकालाचे दर्शन घेतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मध्य प्रदेशांतल्यान उज्जैन हांगासर बसून महाकालाच्या देवळान पूजा केली। सगळ्यांची भलायकी बरी उरची, गोंयची उदरगत जावची अशी बाबा महाकाला कडेन प्रार्थना केल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यान सांगले। मुखेलमंत्र्या वांगडा मंत्री विश्वजीत राणे, दामू नायक, आमदार देवया राणे हांच्यांनी लेगीत महाकालाचे दर्शन घेतले। धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मेळपाक जाय आणि हो तांचो हक्क आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगले। अनुसूचित जमातीचो दर्जो हे समाजाक मेळूंक ना, पूण एसटी समाजा खातीर जितल्यो येवजण्यो आसात तितल्यो धनगर समाजाक मेळटात अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें। भाजपाच्या हेर आमदार आनी मंत्र्यांनी लेगीत धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळचो अशें कुडचडे जाल्ल्या अखिल गोंय धनगर लोकोत्सव कला आनी सांस्कृतीक कार्यावळी वेळार उलोवप केले। गोंयांत शाडू मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला। सध्या शाडू मातयेचें मोलूय वाडलां, रंग म्हारग जाला, ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडनात। गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून तांच्या वेवसायाक मातसो फटको बसला। ताका लागून हे चिकट माती किंवा शाडू मातयेचे जे गणपती आसात ते गोंयांत करप मातशें कमी जालां। एसजीपीडीए मार्केटात दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसा। फाटले फावट ह्या कोयराक लागून व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो, त्या वेळार एसजीपीडीए मार्केटांतल्या कोयराचो विल्लो लायलो, पूण ह्या मार्केटांत परतून कोयराचे ढीग वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक आतां त्रास सोंसचे पडटा। देखून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी योगेश नागवेकर हाणें केला। एसजीपीडीए मार्केटात दिसान दीस ह्यो कोयराच्यो राशी पातळत आसा। फाटले फावट ह्या कोयराक लागून व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आनी त्या वेळार हे सगळे लीप केल्ले, पूण आतां मार्केटात परतून अशे कोयराचे ढीग वाडत राविल्ल्या कारणान थळाव्या लोकांक हाचो बरो त्रास जावपाक लागला। हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाची आनी हो विल्लो लावपाची गरज आसा अशी मागणी योगेश नागवेकर हाणें केला। म्हापशेच्या तार न्हंयेत गणपती बुडयता ती सुवात नितळ करपाच्या कामात सुरवात केली। हळदणचो आमदार कार्लोस फेरेरान फुडाकार घेवन हे काम सुरू केलेले आसा। चवथीक आतां काय थोडेच दीस उरला, तेका लागून ह्या कामाक म्हणजे ही गणपती विसर्जनाची जी तळी आसा ती लीप करपाचें काम सुरू केलेलें आसा। ह्या कामा खातीर उदका स्त्रोत खात्या वतीन मशीन दिलेलें आसा। ही सुवात नितळ करतकीच बस्तोडा आनी पोंबुर्फाय गणपती बुडयता ती सुवात जी आसा ती नितळ करतले अशें तांचें म्हणणें आसा।
सध्या जाई फुलांचे दीस आशिल्ल्यान वचत थंय जायांच्या फुलांचो घमघमाट तशेंच परमळ सुटलेलो आसा. दिवचलचो बाजारूय सध्या जायांनी फुलपाक लागला. बाजारांत व्हडा प्रमाणांत जायांची फुलां येतात. जायो चड जाल्ल्यान तांचें मोल लेगीत देंवलां. सध्या 50 कळ्यांचो पड 20 रुपया जाल्यार 100 कळ्यांचो पड 50 रुपया ह्या प्रमाण थंय विक्री चालू आसा. चवथीच्या काळात मात जायांचें मोल दुप्पटीन वाडपाची शक्यता आसा अशे संकेत विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्या. गोंयच्या भलायकी क्षेत्रांतले चलिल्लें काम हे देश पातळीचेर एक मॉडेल जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आनी हें सांगतना तांणी अरविंद केजरीवालाच्या दिल्ली मॉडेलाचेर खर टिका लेगीत केली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें लेगीत गोंयच्या भलायकी मळाक चलिल्ल्या कामाची तोखणाय केली. पर्ये मतदारसंघांतल्या एका कार्यावळींत ते दोगूय जाण उलयताले. परवरे रोहन खंवटेच्या बेसांवा खाला पोलीस सरपंचाक धमकोवपाचो यत्न करतात. परवरे जंगल राज चल्ला आनी थळावो आमदार जो स्वताक कायद्या परस व्हडलो समजता ताचेर मुखेलमंत्र्याचें कसलेंच नियंत्रण ना. परवरे जावपी गुन्यांवकारी घडणुक्यो हातांत घेतल्यात. कोर्टांत आदोगाद आनी जुइजांक जिवेश्यो मारपाच्यो धमक्यो लेगीत येतात अशें एका वरिश्ठ आदोगादान कोर्टान सांगलां. असो आरोप करीत काँग्रेसीन रोहन खंवटेचेर फार पेटयले. एका ल्हान पिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपा खाला एका 22 ते 20 वर्साच्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. स्वप्नील माशेलकार अशें त्या तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या पर्ये वाठारांतलो आसा. दिवचल पुलिशेन भारतीय दंड संहितेच्या आनी पॉस्को कायद्या खाला गुन्यांव ताचेर नोंद केला. साठ वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर घराब्यांत लायटी पेटयल्यो. फाटलीं 60 वर्सां तुवें धनगर वाडो काळखांत आशिल्लो. आमदार जीत आरोलकर हाणें धनगर वाड्याचेर लायटी दिल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी तांचे उपकार आटयले.
काशीमठ बांदोड हाका खेळिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर करंड फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत FC अक्षण पंगडान आई लयराय पंगडाक 7-8-0 अशा व्हडल्या गोल फरकान सहज हरोवन सर्तीचे वस्तादपण मेळयले. गौरेश गांवकर हाचे मॅन ऑफ द टोर्नामेंट म्हणून खासा इनामां ताका फावो जाले. मडकय मतदारसंघाचो आमदार आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं इनामां वांटप तांकां केली. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय दिगंबर कामतीचेर तुटून पडला. उदरगतीच्या नांवाखाला मडगांवांत रॅकेट सुरू आसा. पार्किंग प्रकल्प येता तो आमकां खबर आशिल्लो, पूण ह्या प्रकल्पा वयर रेस्टॉरंट येता ह्या विशीं मडगांवच्या नगराध्यक्षाकूय कल्पना नाशिल्ल्याचे विजय सरदेसाय सांगता. दुसरे वटेन सणसड्याचेर साचून राविल्ल्या कोयरा वयल्यानूय विजय सरदेसायान दिगंबर कामतीचेर फोग काडलो. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या शेतां भाटांक उदका पुरवण करपी कोदाळ तळ्याचे संवर्धन करतले अशें उतर मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिलें. ह्या तळ्यांतलो गाळ काडपाच्या कामाचो सोमारा शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयताले. उदका स्त्रोत खात्या वतीन हें काम करतात. ह्या वेळार ZP महेश सावंत, कारापूर सरवणाचे सरपंच दत्तप्रसाद खारखांडे आनी हेर पंच वांगडी आदले सरपंच बाळकृष्ण सावयकर, उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त थंय हजर आशिल्ले. पंचायत मंत्री म्हणून माविन गुदिनो फेल थारला. देखून हे खातें ताच्या कडल्यान काडून घेवन ताका बायल आनी भुरगीं उदरगत सारकिल्ले खातें दिवचे अशें म्हणीत विजय सरदेसायान मंत्री माविन गुदिनोचेर परते फार पेटयले. सरपंचाच्या मानधनांत केल्ले वाडीचे श्रय तूं घेता, पूण तुमचें मानधन वाडोवन घेतलें ताचें कितें अशें विजय सरदेसायान माविनाक विचारलां. मोले वाठारांत 15 MLD उदकाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. ह्या प्रकल्पाक 23 कोटीची निधी मंजूर जाल्या. जाल्यार प्रकल्पाक लागून पुराय पर्ये म्हालांतल्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले.
आयतारा पर्ये मतदारसंघात वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे शुभारंभ जाले. 6 म्हयन्यां पयलीं विधानसभे वेळार पर्ये म्हालांतलो उदकाचो प्रश्न जो आशिल्लो तो सुटावो करतले अशें आश्वासन दिल्लें. अशें मोर्ले वाठारांत 15 MLD उदका प्रकल्पाचो शुभारंभ जाले उपरांत सांगले. ह्या प्रकल्पाक 23 कोटीची निधी मंजूर जाला अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. तशेंच केरी आनी होर्णा वाठारांत नव्या इमारतीचो शुभारंभ वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे आनी पर्येची आमदार देविया राणे हांच्या हस्तुकीं जालो. आपूण विरोधी पक्षांत आशिल्ल्यान अन्यायाचेर आवाज काडप आनी ताचेर सरकाराक प्रश्न विचारप हें आमचें काम. मात सरकारान आपणे केल्ल्या सॅक्स स्कॅन्डलाची दखल घेवंक ना म्हणून काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकराचो आरोप आसा. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावची अशें ह्या मागणेचेर आपूण ठाम आसा अशें चोडणकरान म्हटलें. गोवा मायल्स ॲपा वरवीं कदंबा बशीच्यो तिकेट्यो बूक करपाची सुविधा आतां सुरू जाल्या. पूण ही सुविधा सामकी जाग्यार पडपाक मातशी वेळ लागतलो. देखून हो ॲप महामंडळाचें मनीसबळ कमी करचो ना. तिकेट बूक करपा खातीर बसींत कंडक्टर आसतले. कदंबा येरादारी महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेंकारान अशें सांगलां. जाणट्या लोकांक ऑनलायन तिकेटी बूक करपाक जमचें ना, देखून तांकां कंडक्टर लागतलोच. फुडें ॲपात जशी जशी सुदारणा जातली तेन्ना कंडक्टरा बाबतीतचो निर्णय घेतले अशें तुयेंकार म्हणटा. राज्यसभेचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना आणि खासदार निधींतल्यान 11 दिव्यांग व्यक्तींक मोटरसायकल वाटल्यो. ही कार्यावळ आयतारा कुडतरे जाली. दिव्यांग व्यक्तींक मजत करपाच्या हेतान हो मोटरसायकली वाटल्यो अशी माहिती ह्या वेळार सार्दिनान दिली. गोंय हें धार्मीक एकचार आशिल्लें राज्य. देखून दरेकल्यान आपापली जबाबदारी वळखून वागपाक जाय. गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावन अशें आवाहन केल्लें मतींत दवरून कोणेच खंयच्याच धर्मा आड नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करची न्हय. भाजपाचे उत्तर गोंय अशे फुडारी अशें सांगतात. तशेंच धार्मीक एकचार राखपा खातीर आर्च बिशपान केल्ल्या आव्हानाक लागून भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी ताची तोखणाय लेगीत केल्या.
आर्च बिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राम हांणी चर्चीच्या पाद्रींनी खंयच्याच धर्मा आड विधान करून वाद तयार करचो न्हय ह्या काडिल्ल्या आदेशाक भाजपाचो आदलो आमदार क्लाफासियो डायस आणि भाजपाचे एसटी विभागाचे प्रमुख एंथनी बार्बोजा हांणी येवकार दिला. हालींसराक धर्मा आड विधानां करून समाजात फूट घालपी विधानां कांय पाद्र्यांनी केल्यात. ताका लागून एकचारपणां पेड्ड्यार जावंक शकता अशें मत क्लाफासियो हाणें व्यक्त केलें. 120 कोटी खर्च करून सत्तरीची उदरगत करतले. त्या भायर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सत्तरीत राबयतले. सत्तरी वाठारांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो यत्न करतले अशें भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. मासोर्डे फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. ह्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार पर्येची आमदार देविया राणे, सुडाचे संचालक गुरुदास पिळणकर, नगराध्यक्ष शेहजीन शेख आनी हेर मानेस्त उक्तावणाक हजर आशिल्ले. दिवचल शारात ट्रॅफिक जाम जावपाचे प्रकार घडत आसात. खासा करून बाजारात तर ही समस्या कायम आसा. बेशिस्तपणान पार्किंग करपाचे प्रकारूय वाडत आसा. अंदू चवथीच्या तोंडार ही समस्या गंभीर जावपाची शक्यताय आसा. चवथीचो बाजार वेवस्थीत जावचो म्हणून येरादारी पुलीस आनी पालिकेन फुडाकार घेवन उपाय येवजण करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्या. सध्या दिल्लीत G20 परिशद चालू आसा आनी त्या खातीर संवसारभरांतल्या राज्य मुखेल्यांची हाजेरी दाखयल्या. अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनूय ह्या परिशदे खातीर दिल्लीक पावला. पूण बसकेक हाजीर रावचे पयलीं ताच्या शिश्टमंडळान गोंयच्या फादर निकोलस डायस हांकां पवित्र कम्युनिदादीची सेवा करपाची विनंती केली. ह्या खेपे हे भेटी उपरांत फादर डायस हाणें गोंयचो फामाद पादार्थ बिबिंका बायडनाक भेट म्हणून दिलो. सोमारा वाळपय वेळूच न्हंयच्या देगेर 13 फुटाचो किंग कोब्रा प्राणीमित्र प्रदीप गौंडळकर हाका सांपडलो. फाटल्या 2 दिसांसावन थळाव्या लोकांक तो दिश्टी पडटालो. देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग प्राणीमित्राक कळीत केलें. प्राणीमित्र प्रदीप गौंडळकर हाणें सुरक्षीत रान खात्यान ताका व्हरोन सोडलो.